हांगा रिजर्वेशन कितके कितें कळना तुमकां 60% जे इंडस्ट्री 60% स्टाफ गोंयकार दवरतलो ताका इन्सेंटीव बी मेळटा कंडिशन. पयलू म्हणजे गोंयकार कोण तो अजून पर्यंत डिफेंड जाल्लो ना. फाल्यां पर्संटेज वायज कितें सांगू, डॉमिसायल सर्टिफिकेट कोण फाल्यां पासून कोण येयलो तो डॉमिसायल सर्टिफिकेट घेवपाक शकता. सो अर्थ काय ना की आयज समज ते रिजर्वेशन पासून म्हणटा कितें रिजर्वेशन सांगता ताका अर्थ काय ना. डॉमिसायल जी आसा आयज ती सेल्फ डिक्लेरेशन करून म्हटल्यार कोणूय समज कर्नाटकाच्यान येयलो हांगा येयलो आनी सेल्फ डिक्लेरेशन आपूण सद्याक सेल्फ डिक्लेरेशन केलें नाल्यार ताका डॉमिसायल मेळटा. सो इतले जी तुटी आसा की 2018 तेंच्यांनी एक अमेंडमेंट काडले आनी तेजे थ्रू ते आयज सेल्फ डिक्लेरेशन थ्रू कोणूय करूं शकता. म्हटल्यार तितून अर्थ काय ना, कोणूय येतलो सेल्फ डिक्लेअर जातलो आनी डॉमिसायल घेतलो, इलेक्शन कार्ड करतलो, सगळें करतलो आनी मागीर म्हणटलो आपूण गोंयकार म्हणटलो आनी मागीर सगळे इंडस्ट्रीन बाकीचे जे गव्हर्मेंट आसा सगळ्यांक लागपाक शकता. सो जेन्ना सरकार कितें करता तेन्ना आमी जो आमचो डिमांड आसा तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जो 1961 कट ऑफ आसा सो हो धरूनच फुडें वचपाक जाय. नाजाल्यार अशेंच जातलें कितेंय करूं आनी कितेंय उलोवं हेका कांयच अर्थ ना. आनी जेन्ना तांकां आमी कितें विचारता तेन्ना तेंचे कडेन आन्सर आसना, क्वेश्चन मार्कूच दवरता. फक्त घुसपा गोंदळ चालू आसा सद्याक आनी हो घुसपा गोंदळूच फुडें व्हरोंक सोदता. डिक्लेअर केलं म्हणजे पर्संटेज मेकॅनिझम वापरतो. ऑब्वियसली मेकॅनिझम वर्कआउट करचें पडटलें कारण डॉमिसायल ही कोणूय घेवपाक शकता. आयज सेल्फ डिक्लेरेशन करून कोणूय घेवपाक शकता. हें आयज सरकारानूच केलां की कोणूय हो सेल्फ डिक्लेअर जा आनी डॉमिसायल घे, सगळे रेजिडंट सर्टिफिकेटीच्या कोतान सगळें मेळटा. सो हें कांय हेजें ना, फक्त आयज दोळ्यांक पानां लावपाची खबरी चालू आसा आनी हेंच बीजेपी सरकार करता. एवरी टायम दोळ्यांक पानां लायता आनी लोकांक पिशान काडपाक. ओके. थँक्यू.